गोय सरकाराच्यो कितल्योशोच कचेऱ्यो सध्या भाड्याच्या सुवातींनी चलतात। 36 खात्याच्या 300 वयर कचेऱ्याक सरकाराची स्वताची सुवात ना। लायट आनी बाकीच्या खात्यांची कांय कामां लिजार घेतिल्ल्या जाग्यांचेर चलता। भाड्याचेरूय सरकाराच्या वर्साक 11 कोटी वता। कचेऱ्योच न्ही, उत्तर गोंयच्या कोर्टाचो कारभारूय भाड्याच्या जागेर चल्ला। 3 वर्सां भितर सगळ्यो कचेऱ्यो स्वताच्या जाग्यार हाडपाचें टार्गेट सरकारान दवरिल्लें। भाडें 4चे 11 कोटी जालें, मात ऑफिसां अजून थंयचे थंयच। पळयात रिपोर्ट। गोय सरकाराची मोठमोठी खातीं सध्या भाड्याच्या जागेर चलता। तातूंत उत्तर गोंयचे कोर्टूय आसा। भाड्याचेर सरकार कोट्यांनी मोडटा। पळयात भाड्याचेरूच कितले कोटी वता ते। 36 खात्यांच्यो 300 वयर कचेऱ्यो भाड्याचे सुवातीर। सरकार लिजाचेर घेतिल्ल्यो सुवातीचेर मोडटा लाखांनी रुपया। 36 खात्यांच्या भाड्याक वर्साक 11 कोटी 77 लाख रुपया मोडटा। सरकाराक भाडें भरपाक म्हयन्याक लागता 98 लाख रुपया। उत्तर गोंयचें कोर्टय चलता भाड्याच्या जागेर। जेडी 5 जाग्यांचेर वर्साक मोडटा 5 कोटी 33 लाख रुपया। वीज खातें 65 कार्यालयां आनी जाग्यांचेर वर्साक मोडटा 1 कोटी 42 लाख। खेळा खातें 2 कचेऱ्यांचेर वर्साक मोडटा 1 कोटी 32 लाख। IT खातें आपल्या कार्यालयाचेर वर्साक मोडटा 49 लाख। उत्तर गोंयच्या 5 कोर्टांच्या जाग्याच्या भाड्याचेर सरकार मोडटा 43 लाख। भलायकी खातें आपल्या 138 कचेऱ्यांचेर वर्साक मोडटा 41 लाख रुपया। सहकार खातें आपल्या 1 कचेरेचेर वर्साक 36 लाख मोडटा। येरादारी आपल्या 5 कचेऱ्यांचेर वर्साक 25 लाख मोडटा। शिक्षण खातें आपल्या 30 कचेऱ्यांचेर वर्साक 18 लाख मोडटा। गोरवां सांबाळ खातें आपल्या 65 कचेऱ्यांचेर वर्साक मोडटा 15 लाख रुपया। रानां खातें आपल्या एका मुख्य कचेरेचेर वर्साक मोडटा 11 लाख रुपया। एक्सायज खातें आपल्या 5 कचेऱ्यांचेर मोडटा 8 लाख रुपया। PWD आपल्या 9 कचेऱ्यांचेर मोडटा 7 लाख रुपया। पुलीस खातें आपल्या 7 कचेऱ्यांचेर मोडटा 5 लाख रुपया। 2 वर्सां फाटीं तेन्नाचो मुख्यमंत्री परिकारान म्हणिल्लें, सगळे भाड्याचे सुवातेवयलीं ऑफिसां सरकाराच्या स्वताचे सुवातीर हाडपाक 3 वर्सां तरी लागतलीं। मायनिंग डिपार्टमेंट जे आसा पळय, ते डिपार्टमेंट इज मुवींग इनटू ओल्ड लायब्ररी। आमी थंय नवी बिल्डींग घेता भाड्याक, तातूंत भितर लोक एकठांय दितात, कोर्टां थंय दवरतात। सगळे मेळून जवळ जवळ 15,000 स्क्वेअर मिटर जागो शॉर्ट आहा सरकाराक, तो आमी आतां टेम्पररी लिजाचेर जमनी हे घेता प्रॉपर्टी, आनी मागीर वील कन्स्ट्रक्ट अवर ओन बिल्डींग। न्हय सगळे जागे आतां आयडेंटिफाय करून ताज्यो बिल्डिंगो बांदप, म्हणजे सरकाराची जी भाड्यान घरां आहा पळय ती सगळी खाली करप। पण ते करपाक 3 वर्सां वतात, कारण नवी बिल्डींग ही मनान आसली म्हणून फटकन उबी जायना। 2013 36 खात्यांच्यो 196 कचेऱ्यो भाड्याच्या सुवातींनी आशिल्ल्यो। त्या वेळार सरकार कचेऱ्यांचे भाडें फारीक करूंक वर्साक 4 कोटी मोडटालो। मात ह्या जुनांत 2 वर्सां सोंपलीं तरी मोजक्यो कांय कचेऱ्यो सोडल्यार बाकीची परिस्थिती तशी आसा। भाडें 4 कोटी वयल्यान 11 कोटीर पावलें। 2 वर्सांत जमलें ना तें फुडल्या वर्सभरांत जमतलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। मांडवी न्हंयतले कसिनो काडून जुवारीत घालचे न्ही म्हणून आक्षीकारांनी आवाज काडपाक सुरवात केल्या। कसिनो आनी मरिना प्रकल्पाक विरोध करपी ठराव आक्षीच्या ग्रामसभेत आयतारा एकमतान पास जालो। सरकारान मांडवीतले कसिनो जुवारीत हलोवपाचें थारायिल्ल्यान गांवचे लोक सरकाराच्या निर्णया आड एकठांय जाल्यात। सरकार आयकना जाल्यार कसिनो आनी मरिना आड रस्त्यार देवपाची तयारी केल्या। मांडवीतले कॅसिनो आग्वाद, चापोरा आनी जुवारीत पुलाचे दोनूय वटेन अशे 3 कडेन वांटून घालपाचो सरकाराचो प्लान चल्ला। लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकतींक सरकारान 15शीचो प्रास दिला। कळंगुटे उपरांत आक्षीकारांनी कॅसिनो आड आवाज काडपाक सुरवात केली। मांडवीतले कॅसिनो काडून आक्षी घालचे न्ही म्हूण आक्षीकारांनी ग्रामसभेन विशय काडलो। ते निमतान मरिनाच्या विशयानूय परत तकली वयर काडली। स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन दिलेलें आसा आनी सरकाराक कोडीत करूंक लायलां की जोरी तर हो मरिना हो काजिनो प्रोजेक्ट ह्या आमच्या गांवांत येयलो जाल्यार आमी सगळे रस्त्यार देंवतले। मरिना आनी कॅसिनो गांवच्या वाठारांत कशेंच नाका म्हूण लोक एकठांय जाल्यात। माग मात्ता आमचें पोट तेजेर आहा। आमी बरे म्हणून म्हण आमकां आनी पिड्यार करूंक सोदताय म्हणून काय तांकां एक आमकां नाका म्हणल्यार नाका, कांयच नाका हिंगा। कित्याक हें आमकां आक्षीकारान नाका आनी आमी हें केन्नाच करून दिवपा न्हय, लायफां करून दिवपा। मांडवीतले कॅसिनो जुवारीत घालपाक NCP आनी नुस्तेकारांच्या संघटनांनी विरोध केला। ते चॅनलान हाडून भितर दवरतले, मागीर बार्जीचो मुवमेंट कितें जातलो, बार्जी कश्यो मुवमेंट जातल्यो, गव्हर्मेंटान फिजिबिलिटी रिपोर्ट पयलो घेवपा जावो। धाकटे बोटकार जावं मागकार आनी आमचे बारीक बारीक पळय कोण नुस्तेकार आहा तुमी हाडून तो थिंगा कॅसिनो दवरतले जाल्यार आमी फिशींगूय करपाचें। मांडवीतले 5 कॅसिनो हालोवंक कॅसिनो धोरणा प्रमाण सरकाराक अंदूचो डिसेंबर मेरेन प्राज आसा।
सरकार ते न्हंयतल्यान दर्यान वतलो म्हूण पयलीं चित्र दिसतालें. आतां ते मांडवींतल्यान शापोरा, आग्वाद बे आनी जुवारीच्या न्हंयांनी हालोवपाचो बेत चल्ला. हरकती सुचोवण्यो दिवंक दिल्ली 15 सोंपचे पयलींच थळाव्यांनी आवाज काडपाक सुरवात केल्या. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. शिक्षण माध्यम आंदोलनात चर्चे उपरांत आता हिंदू संघटना आवाज काडपाक लागल्यो. धोरण मातृभाषेंतल्यान शिक्षणाचें जाय, इंग्लीश शाळांक अनुदान कायद्याक धरून ना. सरकारान ते बंद करचे म्हणून हिंदू जनजागृती समितीन कांय हिंदू संघटनांक घेवन फोंड्यान निदर्शनां केलीं. समितीचो कोंकणी ना जाल्यार मराठी माध्यमाक तेंको. सरकाराचेर दादागिरी करपी फोर्साचे आंदोलनकर्त्यांनी कारवाय करची म्हूण समितीचे आंदोलक मागतात. तर राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनाच्या वतीने ह्या म्हयन्याचें आंदोलन आमी हांगा आज घेतिल्लें आसा. तर आजचे विशय आसा कसो की स्थानीक विशय आसा की प्राथमीक शाळेचे माध्यम जे मातृभाषेतून आसचें, कोंकणी किंवा मराठी, हे सरकारचें धोरण आसूं जाय. पण आतां आमी प्रत्यक्षात कशें पळयता की सरकारान प्राथमीक इंग्रजी शाळेक अनुदान दिवन म्हणजे ते बेकायदेशीर दिवन हे गोष्ट ताणें बेकायदेशीर केल्ली आसा. तर आमी हे सरकारचो निशेध करता आनी आमची मागणी कशी आसा की हे प्राथमीक शाळेक जे इंग्रजीक शाळेक जे अनुदान दिलां ते सरकारान त्वरित रद्द करचें. तशेंच फोर्स ह्या संघटनेन 31 तारखेक जे आंदोलन केल्लें म्हणजे लोकांक वेठीस धरिल्लें रस्ता रोको आंदोलन करून, तर ते अगदी बेकायदेशीर आसा. तर ताचो आमी निशेध करता आनी सरकारान तांचेर ठोस कार्यवाही करची अशी आमची मागणी आसा. घेऊया एक विराम.